आणि व्यासपीठार आमच्या बरोबर हे तृणमूलाचे लीडर एमजीचे बाब सुधीर ढवळीकर, दीपक ढवळीकर आणि एमजीचे हे लीडर सगळे व्यासपीठार आसा. सगळ्यांक तुमकां हांगा आयले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा, बरी सांज आवडेता. आणि हांगा आमी सगळे आमच्या लिडरांक आयकुपाक जमिल्ले आसा. आमचे लिडर स्टेजीर सगळे आयिल्ले आसा. स्टेजीर आशिल्ले आमचे लिडर टीएमसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष, वेस्ट बेंगॉलची मुख्यमंत्री ममता दीदी, एमजीपीचे लीडर बाब सुधीर ढवळीकर, आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी तृणमूल काँग्रेसीचे अभिषेक बाब बॅनर्जी, आमचे एमजीपीचे अध्यक्ष दीपक बाब ढवळीकर, तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार लुईझिन बाब फाले, आमची तृणमूल काँग्रेस पक्षाची डेस्क इंचार्ज बाय माहुआ मोइत्रा, राज्यसभेचे खासदार बाब डेरिक ओब्रायन, आमचे आमदार बाणावलेचे आणि आमचे तृणमूल काँग्रेसीचे लीडर बाब चर्चिल आलेमाव, आमचे तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे लीडर बाब किरण कानोलकर, आमचे तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे लीडर बाब लिएंडर पेस, आमचे तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे बाकीचे हेर लीडर मारियो बाब पिंटो, विजय बाब पै, फ्रांसिस बाब पे, समीर वळवयकर, एन शिवदास, जयदीप शिरोडकर, कांता गावडे, किशोर बाब नार्वेकर, आनंद बाब नाईक, महेश साटेलकर, एमजीपीचे आमचे लीडर नरेश बाब सावड, प्रवीण आल्लेकर, आमचो जीत बाब आरोलकर, सगळे हांगा उपस्थित आसा. आणि ह्या खिणाक आमी सगळे जाण आघाडी, जी आघाडी भाजप सरकाराक टक्कर दिवपाक सज्ज जाल्ली आसा, त्या आघाडीच्या लिडरांक हांगा आयकुपाक जमिल्ले आसा. पयली मागता नरेश बाब सावळ, एमजीपीचे लीडर, हांचे कडेन की ताणी येवन तुमकां 2 मिनटां संबोधीत करची आणि सभेचे उक्तावण करचे. नमस्कार. गोयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान आयिल्ले सगळी गोयची जनता, तुमचे सगळ्यांचे हांगासर तृणमूल काँग्रेस आणि मोगो पक्षातर्फे हार्दिक स्वागत. आयच्या या महामेळाव्याक आणि युतीच्या मेळाव्याक व्यासपीठाचेर वेस्ट बेंगॉलच्यो मुख्यमंत्री ममता देवी, त्याचबरोबर मोगोचे अध्यक्ष श्री दीपकजी ढवळीकर, मोगोचे आमदार सुधीरजी ढवळीकर, हांगासर उपस्थित आमदार चर्चिल आलेमाव, बाकीचे सगळे व्यासपीठावले उपस्थित, तुमकां सगळ्यांक मोगो पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तुमकां बरेचशा जाणांची भाशणां आयकुपाक मेळटली. बरेचशी बदनामी चालू आसा. आमकां एक गजाल खबर आसा, एखाद्याची बदनामी करपाक जाल्यार कितेंय करपाक जाता. हांव बरेच फावटी सांगता, एखाद्या समजा जर कुत्र्याक मारपाक जाय जाल्यार ताका पयलीं पिसो ठरवचो पडटा आणि मागीर ताका गुळी घालप. तशें समजा एखाद्या मनशाक समजा सोपोवपाक जाय तर ताका बदनाम करप, एखादी संस्था सोपोवपाक जाय तर त्या संस्थेची बदनामी करप, अशा प्रकारचे या समाजात काम चाललेले आसा. काही लोक, काही पक्ष अशा प्रकारचे काम करतात, हे आम्ही सगळे बंद करपाक जाय. बदनामी करपाक दिवप ना.
आम्ही सगळे एक आणि आम्ही सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. हे गोंय समजा आम्ही फुडें व्हरपाक जाय. या गोंयच्या मातयेंतल्या लोकांक समजा आम्ही सावरतले जाल्यार आम्ही सगळ्यांनी एकठांय रावप खूब गरजेचें आसा. तुमकां म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा की आम्ही सगळेजण एक जावन हे गोंय फुडें चलोवपाची सगळेजण जबाबदारी घेवया. तुमचे सगळ्यांचे आणि व्यासपीठावयल्या सगळ्या मान्यवरांचे हांगा परत एकदा स्वागत करता आणि हांगाच थांबता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब नरेश सावंत. आमच्या मदीं आसा इंटरनॅशनल टेनिस सेन्सेशन ज्यांनी देशाक नामना जोडून दिल्या आंतरराष्ट्रीय पातळेर टेनिसांत आणि ते आता तृणमूल काँग्रेस पक्षात सहभागी जाल्या. ते गोंयांत ममता दिदी गेल्या फाटी आयिल्ली तेन्ना जॉईन जाल्या. आमच्या मदीं आसा बाब लिएंडर पेस. तांकां मागता तांणी येवन हांगा 2 उतरां उलोवची. लिएंडर पेस. My dearest champion, Honorable Chairperson TMC Mamta Didi, ex-Deputy Chief Minister and Party Leader MGP Sudhir Babu, General Secretary Abhishek Banerjee, and Party President MGP Deepak Babu, fellow dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be here today because I believe in partnerships. To me, partnerships always lead to success. And this partnership between TMC and MGP is the start of a winning partnership here in Goa. I feel that as we're getting closer and closer to February, this partnership will reap due dividends for all of us in the days to come. A big congratulations, and I look forward to the days ahead. Jai Hind. देव बरें करूं बाब लिएंडर पेस. आता येता दीपक ढवळीकर MGP चे अध्यक्ष ज्यांनी आणि TMC पक्षाच्या पक्षान एकठांय जावन ही आघाडी स्थापीत केल्या BJP घर धाडपाक. तांकां मागता दीपक बाबाक येवन तुमचे कडेन संवाद साधपाक. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज ही महासभा जी आयोजित केल्या मोगो पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नवे युतीची सुरुवात आज आम्ही हांगा करता. आणि त्या प्रसंगी हांगा उपस्थित आसात वेस्ट बंगालच्यो मुख्यमंत्री ममता दिदी, मोगो पक्षाचे लीडर सुधीर बाब ढवळीकर, राज्यसभेचे मेंबर लुईझीन बाब फेलोरो, आमदार चर्चिल आलेमांव, मोगो पक्षाचे इतर पदाधिकारी, उमेदवार, TMCचे पदाधिकारी, पत्रकार आणि हांगा मोठ्या संख्येन जमिल्ले TMC आणि मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते, म्हज्या भावांनो आणि भयणींनो, आमी गोंयांत नवे कितें दिवपा खातीर चिंतिल्ले आसात. आणि तुमकां खबर आसा गेली 4.5 वर्सां ह्या सरकाराचे, गोंयच्या सरकाराचो उद्योग कितें जालो तो. आणि प्रत्येक लोक मागता की गोंयांत चेंज जाय, गोंयांत बदलाव जाय. आणि त्या खातीर हो बदलाव दिवपाक आमी तृणमूल काँग्रेस आणि मोगो गोंयांत आघाडी करून 2022चे असेंब्ली इलेक्शन लडोवपाचें आसा. तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां जाय. आज टिका जाता तृणमूल काँग्रेस कितें आयली काय
विश्वास दवरूं नाका, कारण तांकां खबर आसा की ही आघाडी गोंयांत नवें कितें तरी दितली आनी तांचो पराभव जातलो. आनी तांचो पराभव करप हो एकूच उद्देश आनी नवें गोंयांत कितें तरी बरें दिवप. आज आमी आघाडी करतना आसतना महिला खातीर स्कीम काडिल्ली आसा आनी ती स्कीम म्हणजे लाडली गृहलक्ष्मी. हांव मुद्दाम तुमकां सांगूं सोदतां, जे गृहलक्ष्मी म्हणून आमचे सरकार तर येत, आमी गृहलक्ष्मी म्हणून एक स्कीम काडिल्ली आसा. प्रत्येक महिला प्रत्येक घरात म्हयन्याक 5,000 रुपया ही आमची पहिली स्कीम आसा. आणि त्याच प्रमाणे वर्साक 60,000 रुपया. आणि ही स्किमीची सुरवात आमी केल्ली आसा रजिस्ट्रेशन करपाक. आणि त्याच भायर तुमकां खबर आसा ह्या सरकारान गृह आधार म्हणून एक स्कीम केली. कोणा सारखे वेळेर पयशे मेळटा तुमकां? मेळटा? ते सुद्दां मेळना. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येदी जाणटेल्या खातीर काडिल्ली आसा, तेय पयशे तांकां मेळना. अशी आणि घोशणा मात्र हे सरकार भरपूर दिता पूण काम करना. फाटले फावटी हुंवार आयलो गोंयांत, कितलीशीं शेतकाऱ्याचें नुकसान जालें, घराचें नुकसान जालें. आज पर्यंत कोणाक कितें दिलं सरकारान जाल्यार सांगचें. आज पर्यंत तेच्या हाताक कांय मेळूं ना. घरां बांदून दिता म्हणली ती बांदून दिवं ना. हे सरकार घोशणाबाजीचें सरकार आसा. ताका घरां धाडपाक जाय आनी ह्या घरां धाडपाची तयारी आयच्यान सुरू जाल्या. तुमचो सहभाग आमकां सगळ्यांक मेळटलो अशें हांव नमूद करतां. खूब जाण उलोवपाचें आसा तेन्ना हांव चड उलयना. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, आयच्यान ही नवी युती गोंयांत सुरवात जाल्ली आसा. तिचे बरोबर सगळ्यांनी रावचें. गोंयभर तुमी तेचो प्रचार करचो आनी येते ते विधानसभेक ह्या युतीक भरघोस मतांनी निवडून हाडची अशी उमेद बाळगता. युतीचो मंत्र सुटना. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं दीपक बाब. आता आमच्या मदीं येता राज्यसभेचे खासदार, तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदले गोंयचे मुख्यमंत्री बाब लुईझीन फालेर. तांचे कडेन मागता तुमकां संबोधन करपाक. आमच्या पक्षाची राष्ट्रीय अध्यक्षा ममता दीदीजी, आमच्या पक्षाचो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बाबा अभिषेक बानर्जी, आमच्या महाराष्ट्री गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष बाब दवरेकर, आमचो लीडर बाब सुनील दवरेकर, आमचे दोन्ही मानेस्त खासदार बाब डेरेक ओब्रायन, बाय मावा मोइत्रा, हांगाचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त मोगाळ गोंयनंदन बांदू. हांव भाशण दिवपाक सोदना. एकूच सांगूंक सोदता की गोंयच्या इतिहासांत, गोंयच्या या पवित्र भुमींत आज एक अखंड आणि मजबूत एकवट जाता. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय, टीएमसी आणि एमजीपी हे दोन्ही जे पक्ष आहा, त्या पक्षाचो आमकां एकवट आज तुमच्या मुखार, तुमच्या दोळ्याचेर, तुमच्या आंगान, तुमच्या दोळ्यान दिश्टी पडटा. आनी हो म्हत्वाचो, हो गरजेचो. कित्याक आज गोंयकार आनी गोंय त्रासांत पडले आहा, गोंयकार अडचणींत पडले आहा, गोंयांत भ्रष्टाचार चलता. हे हांव सांगना, तुमी सांगनाय. गोंयचो जो गव्हर्नर आहलो, ही इज ए कॉन्स्टिट्युशनल हेड, तो सांगता. तर आज हो बीजेपी पक्ष जो सत्तेर आहा, ताका एक दीस पसून रावपाक कसलोय अधिकार ना. आमी लोकांचेर विश्वासघात केल्लो आहा. देखून आयज लोकां मुखार एक आशा आहा, एक दिशा आहा, एक भरवसो आहा की टीएमसी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ह्या बीजेपी पक्षाक उडयतले. आणि आमच्या फाटल्यान एक वरिष्ठ लिडर आहा,
ममता दिदी जिका इतले त्रास केले, सीबीआय धाडली, एन्फोर्समेंट डायरेक्टर धाडलो, ज्यो केंद्र सरकाराकडे एजन्सी धाडल्यो, फायनली फिजिकली तिका इन्श्युअर केली. बट shining example for a country is Mamta Didi sat on a wheelchair and defeated BJP and defeated Modi's government. आणि हे गोंयांत जातलें. हे गोंयांत जातलें आज जाहीर जाता. जेन्ना घट्ट आनी मजबूत एकवट जाता, तर आमी आज एक मेसेज गोंयच्या लोकांक दिवपाक सोदता की बीजेपी काळार नवो सरकार टीएमसीचो आनी एमजीपीचो जातलो, आनी तेच भाशेन केंद्र सरकाराक टीएमसी परतून लोकशाय डेमोक्रेसी एकवट हाडली. इतलें सांगून हांव तुमचे थंय काल्तिकायेन मागता, दक्षिण गोंय ते उत्तर गोंय सगळ्यांनी एकवटान रावचें, सगळ्यांनी एकवटान वावर करचो, सगळ्यांनी एकवटान कश्ट काडचे, आनी सगळ्यांनी एकवटान आमकां नवो सरकार, गोंयच्याचो सरकार दिवचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर लुईझी फलेल. आता मागता आमचे तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे आमदार बाब चर्चिल आलमवान की तुमच्या मध्ये येऊन 2 उतरां आपली म्हणचे. हाजीर आशिल्ली टीएमसीचे प्रेसिडेंट आनी कलकत्ताची चीफ मिनिस्टर 3 times बाय दीदी ममता बनर्जी, तशेंच जनरल सेक्रेटरी पार्टीचे MP बाब अभिषेक, MP डेल गवळें, MP मोवा, दुसरे दिग्गज आणि आमचे पक्षाचे आमचे बीजेपी पक्षाचे प्रेसिडेंट दीपक धावडेकर, आदले PWD मिनिस्टर सुजीत धावडेकर, आणि चोडोबाचे अपुरबायचे गोंयचे भाव आयले पडले. हांव चिंतालो कितें वेळेस काय म्हणून उलोवपाक सगळो टायम दिलो ना. म्हाका दिसता आमचे टीएमसीचे प्रेसिडेंट जे कितें चिंता गोंयचे पासून गोंया एक सरकार हाडपाक, तर आज म्हाका दिसता तेजो सरकार जातलो. कित्याक ते युती जे केल्या एमसी पार्टी कडेन तेजेर म्हाका दुबाव ना. 100% सरकार जातलो अशें म्हाका दिसता. तर हांव एकूच सांगूंक सोदता तुमकां, ह्या गोंयांत थोड्या तुमी आतांच्या भुरग्यांक खबर आसपाचें ना, जाणटेल्यांक खबर आहा 2 पार्ट्यो चलताल्यो. एक म्हणटा ती एमजी भाऊसाहेब बांदोडकर आणि एक म्हणटा ती यूजी साक्षी केला. जेन्ना तुम्ही जायत्या जाणांनी आवाज केला, जायत्या पत्रकारांनी आवाज केला, जे आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट ममता बनर्जी कलकत्ताक सून येवन ह्या कितें करतली, हांव आज तुमकां सांगूंक सोदता हें कारण. जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर एमची पार्टी घेवन आसलो तेन्ना यूजी जगशिंगेर आनी डॉक्टर गिली घेवन आसलो तेन्ना यूजी फुटली. 2 ग्रुप जाले. एक आडीन गेलो जगशिंगेरा, एक आडीन गेलो विली. आनी तेन्ना विलीन दिल्लीसून पार्टी हाडली काँग्रेस. तेन्ना तो लोक म्हणटालो दिल्लीसून पार्टी कितें हाडपाक जाय, कितें हाडपाक जाय, आमची पार्टी आहा. पूण काँग्रेस पार्टी हाडून खूब वर्सां पासून
बरें काम करून बरें चलयले आनी आयज तांकां लोकांक नाका म्हणलें आहा. पूण हांव आयज सांगूंक सोदतां हेच बीजेपीन पयलो तेंको दिल्लो एमजीन पयलो तेंको दिल्लो बीजेपीक आनी बीजेपी हांगा जाल्या. आयज एमजी तेंको दिता तृणमुलाक शेवट तृणमूल जातली. तुम्हाला मागता एकवटान रावात, एकवट म्हणटा इम्पॉर्टंट आनी सदांच चिंत्या की ही बायल वस्तरी कोणाकच भिवपी न्हू, झगडपी ती आनी ती फूट मारपी न्हू, सोत उलोवपी. ताणें स्कीम दिला ती स्कीम खालकाताक चलता, दुसऱ्या जाग्यार आयले स्कीम घेवन तो चलनाय. तर मागता दुसऱ्यो पार्टी हांगासर येयल्ल्यो आहा, थोड्यो स्कीम आमी कोता म्हणटा फुगाणा, पूण एकूच पार्टी जितली जें सांगता तें आयकुया आनी मागता तुमच्या ताई सगळ्यांनी एकवटान रावन फ्युचराक टीएमसीचो सरकार आमी घडोवन हाडुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं चर्चिल बाब. आता मागता एमजीपीचे लीडर, आदले उपमुख्यमंत्री, एक सिनियर एडमिनिस्ट्रेटर गोंयचे, जाका प्रशासकीय नॉलेज उदंड आसा, खूब आसा, एक्सपिरियन्स डीप आसा, सुदीन बाब ढवळीकराक की तांणी तुमकां संबोधन करचें. जमिल्ल्या सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. गोंयच्या देवदेवतांक नमस्कार करता, गोंयच्या साहेबाक नमस्कार करता, भाऊसाहेब बांदोडकराक विनम्र अभिवादन करता. आणि आज मुद्दाम वेस्ट बेंगालच्यो चीफ मिनिस्टर ममता दिदीक हांगा आयल्या तांकांय अभिवादन करता. मित्रांनो, आज एक गोंयचो नवो दीस, नवी सकाळ. आजचो दीस खूप जाणांक खबर ना. आज गीतांजली लक्षात दवरा. पवित्र दीस. गीतांजलीचो अर्थ कितें? गीतांजलीचो अर्थ जे कितें चलना तें बंद जावपाक जाय. श्रीकृष्णान अर्जुनाक कितें सांगलें? श्रीकृष्णान अर्जुनाक सांगलें ते भिवपाची गरज ना बी तसलें न्ही. श्रीकृष्णान अर्जुनाक सांगलें की आता कौरवांचे दीस भरल्या. तुझे भाव भयणी म्हणून पळोवं नाका. कर्तव्य सिद्ध करपा खातीर मुखार सर आणि कर्म कर. आणि हे सांगताना दुसरी हे केलें की एकमेकांचेर प्रेमूय कर. आणि ह्या दिसा, अशा पवित्र दिसा आम्ही मुद्दाम टीएमसी बरोबर युती करपाची ठरयली. आणि त्या खातीरूच आम्ही इतलो जनसंसार एलोंग विथ सगळे हांगा हजर आसा. म्हाका मुद्दाम आनंद जाता की आमच्या बरोबर मुख्यमंत्री वेस्ट बेंगाल दिदी आसा, आमच्या बरोबर सेक्रेटरी तृणमूल काँग्रेस मिस्टर अभिजीत बॅनर्जी आसा. आणि खरेंच आकार दिवपी ह्या युतीक एक मोठो मनीस पूण ल्हान मनीस कसो बसला तो म्हणजे टेनिस चॅम्पियन ऑफ युनायटेड पायस आणि सर्वर बशिल्ली पाय शर्मा जस्ट
मित्रांनो, एक लक्षात ठेवला आमच्या बरोबर शो दे फ्रेंड. मित्रांनो, आमच्या बरोबर आमचे माजी मुख्यमंत्री आणि आता तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा मेंबर झाले माजी मुख्यमंत्री चर्चेत झाले भाऊ दीपक ढवळीकर, माजी आमदार नरेश सावंत आणि MP अमराय मिस्टर असे सगळे मिळून एक विषय घेतलो आणि हो विषय म्हणजे जे गोंयांत 1979 नंतर राज्य झाले ते कसे आणि 1963 ते 1980 पर्यंत राज्य कसे झाले हाजेर विचारविनिमय केलं. आणि तातूंत आज सगळे व्यासपीठार बशिल्ले मान्यवर म्हजे मुखार बशिल्ले पत्रकार, मिडिया, भाव भयणी, सगळे पक्षांचे कार्यकर्ते, बुजुर्ग मनीस ज्यांचा आशीर्वाद आमकां जाय, स्वातंत्र्य सैनीक ज्यांनी प्राणार्पण केले तांचो आशीर्वाद आमकां जाय. आणि हे सगळे मिळून आमकां एक दिशा, नवी दिशा गोंयांत दाखोवपाक जाय. मित्रांनो, वायट दिसता 1963 ते 1979 भाऊसाहेब बांदोडकरान एक स्वप्न रचलेलें आणि हे स्वप्न कितें, गोंय स्वतंत्र 14 वर्सांनी जालें. भारत स्वतंत्र जातकीर गोंय 14 वर्सांनी स्वतंत्र जालें. आणि भाऊसाहेबाचें हें स्वप्न कितें आशिल्लें की गोंय सुजलाम करपाचें. भाऊसाहेबान ते दृश्टीन काम चालू केलें. आज एक ब्रिज बांदता आमचो मांडवी आणि आमी कितले ब्रिज बांदले म्हणटा. भाऊसाहेबान जे ब्रिज पोर्तुगीजांनी मोडून उडयले ते 2 वर्सांत सगळे 2 ब्रिज ओपन केले, बांदले. बाणस्तरी, बोरी, बिचोली, आमचे अस्नोडा, साखरी हे सगळे ब्रिज वता आसतना तांणी मोडून उडयले. एका वर्सांत भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदले. आमी विसरले, पूण आज एक ब्रिज जर आमी मांडवीचो बांदलो जाल्यार उदो करता. आणि हे स्वप्न घेऊन भाऊसाहेब बांदोडकर मुखार सरलो. नवे नवे कायदे केले, गुणकार कायदे केले, टेनंट कायदो केलो, गांवागांवांत इस्कॉलां हाडली, शाळा सुरू केल्यो, कॉलेजां सुरू केली, प्रोफेशनल कॉलेजीस चालू केली. आणि इतलेंच न्हय, मोठी मोठी धरणां घेतली. सांग्यावयलें धरण, आमचे केरीचें धरण, इब्राहिमपूरचें धरण, ही सगळी धरणां जी आसा ताची सुरवात भाऊसाहेब बांदोडकरान केली आणि त्यानंतर तालीम ती कंप्लीट केली. आणि त्यानंतर जे गोष्टी कितें जाल्यो ताचेर हांव चड उलयना, पूण गोंयांत खंयचे खंयी दिशा आजही लोकांनी दिली. आणि सगळ्यांत मोठी गोंयचें नुकसान कोणी केलें जाल्यार मामणउड्यो मारलो. आणि हे बंद जावपा जाय खातीर सदांच हांव झगडत आसा. 2002 इलेक्शन कमिशनाक प्रायम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यांका सगळ्यांक इन्क्लुडींग न्यूज पेपराक सबंद एडवर्टायजमेंट दिवन हांवें हाचो निशेध केलो. काडा आनी पळया 2002 आणि हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आणि आज तर भारतीय जनता पक्ष घाऊक पत्तेने हे सगळें चालू दवरला. घाऊक मित्रांनो, म्हाका खूब आनंद जाता. खूब जाणांक दिसलें आमी युती केली ती कित्याक तरी केली. मित्रांनो, आमी जी युती केली ती गोंयच्या भल्या खातीर, गोंयच्या गोंयकारांक नवी सकाळ दिवपा खातीर, गोंयकारांक उदरगतीची दोंगरार चडोवपा खातीर. आमी सदांच म्हणटा, सुखाच्या दोंगरार जर वतलो जाल्यार दुखाचे कितलेशे दोंगर पार करपाक जाय, नाजाल्यार आमी सुखाच्या दोंगरार पावना. आणि हेच भाऊसाहेब बांदोडकरांचें स्वप्न घेवन जेन्ना तृणमूल काँग्रेस म्हजे म्हळ्यार आयली तेन्ना हांवें विचार केलो. खूब जाणांक दिसलें ही युती
कित्याक तरी लागून गेल्या तुमकां खबर आसा. पूण आय एम प्राऊड टू से ही युती जी केल्या, यू वॉन्ट बिलीव इट, बाब लिएंडर पायस नासा, पीके नास, ताचे बरोबर आमची बाय शर्मा आसा. एक वाटीभर फोव, एक वाटीभर फोव आणि एक वाटीभर शिरो आणि ताचे बरोबर आमची लिएंडर पायस आणि शर्मा आणि बाकीचे आमचे 35 जाण पदाधिकारी. आणि कोणी म्हणटाले मोठ्या हॉटेलात घे वा बसा आणि युतीची बोलणी बरी हांवें खबर ना. घरा या, तुमच्या मनातले विचार आमचे कडेन मांडा, तुमकां कितें जाय तें पळया, आमकां कितें जाय तें पळया, आणि तुमचे आनी आमचे जर जमले आसत जाल्यार आमी मुखार काडटले. आणि यू वॉन्ट बिलीव इट, म्हाका दिसता आमी 3 काय 4 दिसा पयलीं मेळिल्ले त्या दिसा युती भाशण हें संभाशण करता आसतना, आणि म्हाका पॉझिटिव्ह रिप्लाय आयलो. आय एम प्राऊड. एक वाटी शिरो हांवें खालो, एक वाटी शिरो ताणी खालो, एक वाटी फोव आमी केले आनी बरोबर कॉफी. विल यू बिलीव दीस? तुमकां हें खरें दिसतलें, पूण हें सत्य आसा. हें सत्य आसा आणि सत्य हें अबाधित उरता, हें लक्षात दवरा. सत्याक कोण मिटोवंक शकना. सत्य हे सदांच अबाधित उरता, आणि सत्य अबाधित उरतले जाल्यार तुमी आमी बरें काम करता. आणि ती म्हजी तयारी आसा. आय एम रेडी. कारण हें आमकां करपाक जाय. म्हाका याद जाता 1999 हांव वायट दिसता सांगपाक, वायट करता नाही बाप. युजीन राय वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. पूण ताणें जेन्ना म्हगेले 2 आमदार फोडले तेन्ना हांवें सामकें ठरयलें युजीन बाबा उडोवपाचो. आनी म्हणलेलो शेवटी म्हजे फॅमिलीन आयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो, सुधीर तूं जर आमच्या हेतून पडलो जाल्यार आपूण उबी रावचो ना. यू नो दीस. हांवें सांगलें नथींग डुईंग. आमचे आमदार ताणें कित्याक फोडलेले, तुमचे जर 22 आसा, आमच्या आमदारांची तुका गरज कितें. आनी थंयच्यान हें राजकारण चालू जालें. म्हणून पर्रीकाराक सत्तेर हाडपी, भारतीय जनता सत्तेर हाडपी सुनील ढवळीकर. सुनील ढवळीकर काय नाशिल्लें ताचे कडेन. सगळो अरेंजमेंट सुनील ढवळीकरान केलो. आनी आय एम प्राऊड की मनोहर पर्रीकर आसतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी सादारण सारक्यो चलताल्यो. पूण मागीर जे आतां कोण कोण आयल्या पळय, सगळे 2 चीफ मिनिस्टर आसा, एक दोंडीपाणी आनी कोण कोण, आनी तांचे आतां कितें कितें चललां तें तुमकां दिसता. आतां हें पळयत आमी मुखार वचपाचें काय आमी थंय खंय तरी कॉर्न मारपाक जाय किंवा चावी करपाक जाय. आणि त्या खातीरूच एक डिसिजन घेतलें की नथींग डुईंग. गोंयांत चेंजीस जाय. आणि गोंयांत चेंजीस आमी करताले तेन्ना TMCच्यो मॅडम आमचे कडेन आयलो तेन्ना तिका आदार दिवप हें म्हजें कर्तव्य. मित्रांनो, तिची आज जे कितें उलयता हे सगळ्यात फटीणपणाच्यो गजाली भारतीय जनता पक्ष आनी काही लोक उलयता. हांव नांव घेना. एक गरीब कुटुंबात मोठी जाल्ली बायल, अत्यंत गरीब स्थितीत शिकिल्ली, शिकता आसतना घरातली आणि बाकीची काम करताली. आणि आवय सगळे घरचे सगळे पळयताली. तिने गेली पयली BA, मागीर केलें B.Ed, मागीर केलें MA, आणि मागीर काँग्रेसीच्या माध्यमांतल्यान MP जाली. आज जे निर्वासित वेस्ट बेंगालात आयले हे निर्वासित
निर्वासित तिने हाडूना म्हाका तांकां सांगपाक जाय हे निर्वासित 1971 बांगलादेशा बरोबर युद्ध जालें भारतीय सैन्य बांगलादेशात गेले तेन्ना पॉलिसी डिसिजन स्वर्गवासी त्या वेळावयलो पंतप्रधान इंदिरा गांधी हांणी घेतले आणि तांणी कितें सांगलें की भारताचें नांव वर्ल्ड मॅपार वचपा खातीर ह्या निर्वासितांक आमी भारताक हाडया ब्रिंग इन इंडिया आणि तातूंत लागींचे प्रदेश खंयचे वेस्ट बेंगॉल आनी त्रिपुरा हे सगळे निर्वासित जे आसा हांव ते वायटूय म्हणना पण तुमी जी टिका कितें करता हें बरोबर न्हय हे कोणी तरी काँग्रेसी वेळार केलां आणि आतां जर ते कितें जाता आसा ती जबाबदारी तिची न्हय ती त्या वेळार प्रायम मिनिस्टरांची त्या वेळार कॅबिनेट मिनिस्टर युनियन आणि त्यानंतर आमच्या सगळ्यांची हे 1971 जाल्ल्यो गोश्टी जेन्ना ती इश्कोलांत आशिल्ली जेन्ना ती कॉलेज जावन आशिल्ले ते तिका कशें लागू शकता म्हणजे तुम्ही जाय तशे सगळ्यो गोश्टी फिरयतले आणि म्हणटली ही अभद्र युती ही अभद्र युती ज्यो गोश्टी तुम्ही करूच शकना ज्यो गोश्टी तुम्ही मुद्दाम जावन मिडिया पर्यंत वता की जाय कितें करून बांगलादेशात घडिल्ल्यो गोश्टी ह्या दिसा व्हिडिओ जाताले हो व्हिडिओ लोकां मदीं धाडला आणि कितें चल्लां काय म्हणून दाखयता हांव चॅलेंज करता 1971 सगळो इतिहास काडा आणि हे कितें जालां तें थंय पळया ओके सांगता येवन आमी युती केल्या म्हणून ती जाय कितें म्हणून नाका त्यो हांगा आयल्या त्यो तिका आमी स्वाभिमानान जसो बिल्डींग आमी ओवाळटा तसो आमी ओळखपाक जाय आशिल्लो तें कित्याक कितें एअरपोर्टार करून असलें करूं न्हय कारण गोंयकार हे वेगळेच आसा गोंयकारांची संस्कृती ही वेगळीच आसा भयणीक मान दिवप आवयक मान दिवप चलयेक मान दिवप हें आमच्या रक्तांत आसा आणि हें आमी तुमी शिकोवपाची गरज ना ह्या लोकांनी आमकां आणि सुनील ढवळीकाराक तर शिकोवपाची गरजच ना एका गरीब ब्राह्मण कुटुंबात जन्मल्ली चली आज वेस्ट बेंगॉलाक राज्य करता हें आमकां प्रत्येकाक स्वाभिमान आसपाक जाय आणि त्या खातीरच आमी हें सगळें केल्लें आसा मित्रांनो उलोवपाक खूब जाय आनी फुडें आसाय बी काय दिलाय बी म्हाका पूण म्हाका कांय निधीकूय दिवपाक जाय आणि इतलेंच न्हय 1984 ती MP जाली 6 वेळा MP जाली खुद्द अटल बिहारी वाजपेयीच्या मंत्रिपदांडर प्राईम मिनिस्टरांडर तिने रेल्वे मिनिस्ट्री आणि मायन मिनिस्ट्री घेतल्या त्यांना तुमकां काय दिसूं ना त्यांना दिजिल्ले तुम्ही सगळे काय तुमकां जाय तेन्ना दार म्हणप तुमकां जाय तेन्ना दार बंद करप मित्रांनो खंय तरी मनशान चलता आसतना जमनीर पळोवचें पडटा आपल्या पांयापणा चलता आसतना दुसऱ्याच्या पांया कडेन लक्ष दिवप हें घातक आसा आणि हेंच हांव तांकां सांगपाचो प्रयत्न करता त्यानंतर ती 1911 मुख्यमंत्री जाली आणि आज करून ती वेस्ट बेंगॉलची मुख्यमंत्री आसा बिलीव that 72% जे आमदार निवडून आयल्या ते हिंदू हे तुमकां खबर आसा हे तांकां खबर आसा पूण ते मुद्दाम उलयता आमचे अभद्र युती आनी कितें हे गोश्टी तांणी बंद करपाची आवश्यकता आसा आमकां म्हाका तरी शिकोवपाची गरज ना हांवें प्रत्येक धर्मा खातीर भरपूर काम केलां मे बी हिंदू मे बी कॅथलीक मे बी मुस्लीम आय एम प्राऊड टू से वचून पळया हांवें 265 देवळां बांदल्या आय एम प्राऊड हांवें जवळ जवळ 28 कपेरां आनी चर्ची घेवपाक गेलो हांवें दर्गे आनी मस्जिद बांदल्या जाय जाल्यार फोंडेचो द बेस्ट दर्गो वचून पळया हांवें बांदला जेन्ना मुस्लीम भाव म्हजे कडेन आयले तेन्ना हांवें सांगलें हांव काम करता पूण ते मोडचें पडटालें कारण तें उबड धोबड काम आशिल्लें कोणी तरी केन्ना हांवें म्हणून उडयलें
कारण म्हाका जेन्ना हांव देवळांत वता तेन्ना पवित्रताय जाय, शांती मेळपाक जाय. मनस शांती खातीर आमी देवळांनी, मशिदींनी किंवा चर्चींनी वता. आमचें तितलेंच आसता. बट फेथ इज इम्पॉर्टंट रादर दॅन एनिथींग एल्स. फेथ हो इम्पॉर्टंट आसा. खंयच्याय गोश्टी कडेन फेथ जर आसत जाल्यार आपोआप गोश्टी जातली. आणि त्या खातीरूच हे सगळ्याचो सारासार विचार करून गोंयकारांक कितें तरी बरें दिवचें, गोंयकार खातीर कितें तरी बरें करचें. आणि ही जी अंदाधुंदी हे भारतीय जनता पक्ष सध्या करता पळय ती बंद करची अशें करून आमी तिनी कडेन युती केली. आज वी हॅव डन. आमकां जाय आशिल्लें, आमकां नवें सरकार जाय, आमकां बरे मनीस सरकारां जाय, बरे मनीस काम करणारे मनीस जाय. आणि ते जर ना जाल्यार गोंय उदरगती कडेन पावचें ना. आणि आज हे करता आसतना आय शूड नॉट फॉरगेट बॅनर्जी ऑल्सो. जे जनरल सेक्रेटरी बॅनर्जी आसा तांणी आमकां ह्या हातूंत हातभार लावला. नाजाल्यार मुखार वचचें नाशिल्लें. आनी जेन्ना दिदीचो आशिर्वाद तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो तेन्नाच ते आमचे कडेन आयले. म्हाका दिसता हांव उलोवपाक जाल्यार पाऊण तास तरी म्हाका जाय पडटा. आज ते घेवचो हांव कित्याक दिदीक उलोवपाक. त्या नंतर असतोड्या म्हाका दिसता कसली सभा आसा. मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, आमी हिंदू, आमी मुस्लीम, आमी कॅथलीक अशें म्हणून ना मना. रक्त जर काडलें मनशाचें ते कशें आसता, तांबडें आसता, ते काळे पिवळे नासता. हे पयलीं तांणी लक्षांत दवरपाक जाय उलयता त्यांनी. आनी ताजेर विचार विनिमय करपाक तांणी शिकपाक जाय. आज प्रामुख्यान हे जे कितें चल्लां ते म्हाका मान्य ना. पूर्वीचेच वर्स घ्या 2017 नंतर आमचे 2 पळयले, काँग्रेसीचे 10 पळयले. हे माकड उड्याचे गणित आतां बंद जावपाक जाय. आणि हे बंद कोण करूं शकता? मतदार करूं शकता. आणि मतदाराक जर योग्य मार्गदर्शन पॉलिटिशियना कडच्यान मेळ्ळें जाल्यार हे जावंक शकता. आणि त्या खातीर आमी तुमचे कडेन आयिल्ले आसा. फुडल्या 2 म्हयन्यात आमचें इलेक्शन आसा. म्हाजे माहिती प्रमाणे 20 फेब्रुवारीचे पयलीं. आणि ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां गांवांत वचपाक जाय. ते ध्येय आनी धोरण दवरून आमी काम करपाक लागिल्ले आसा. हांव तुमचे कडेन मागतां की आयच्या ह्या पवित्र अशा गीता जयंती निमित्तान जो कार्यक्रम आमी हांगा आयोजीत केला, जे श्रीकृष्णान सांगला अर्जुनाक युद्ध जाता तेन्ना अर्जून भितालो भावाचेर बाण आपूण कसो मारतलो काय म्हणून. तांचे घरा आमकां कितें म्हणटले काय म्हणून. पूण तें आमी पळोवलें. आमकां नरकासुराचो वध करपाक जाय. नरकासुराचो वध पॉलिटिकल नरकासुरा नाजाल्यार आमी कोणी कितें म्हणत पत्रकार. आमकां नरकासुराचो पॉलिटिकल नरकासुराचो वध करपाक जाय. आनी हे फक्त मोबो आनी टीएमसी करूं शकना. हातूंत तुमचो सगळ्यांचो गोंयच्या लोकांचो सहभाग जाय. आनी त्या खातीरूच आमी सगळे आज एकठांय आयल्या. गोंयांत नाविन्यपूर्ण परिवर्तन करपा खातीर आज आमी आपल्या ह्या व्यासपीठा वयल्यान तुमकां संबोधीत करता. म्हाका उमेद आसा आज ह्या गीता जयंती निमित्तान तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. येता ते 2022 हे परिवर्तनाचें वर्स हे लक्षात दवरा. ह्या परिवर्तनाच्या सगळ्यो शुभेच्छा तुमकां दिता. आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक माये मुखाचो नमस्कार करून म्हजे 2 शब्द हांव घेता. जय हिंद, जय गोमाता. देव बरो करूं सुदीनबाब. आतांच्या क्षणाक सगळे उत्सूक आसात. तो क्षण आयिल्लो आसा. वेस्ट बेंगॉलची मुख्यमंत्री, तृणमूल काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि या देशाची लीडर, देशाचो फुडार ही
रिक्वेस्ट करता ममता दीदी हांगा तुमचे कडेन संभाषण सांगता. मैं कंपनी समझते हैं लेकिन इतना बोल नहीं पाते हैं. आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे तब हम पूरा आपको कंपनी में आके ताकत देंगे. यादिस भाई, हमारा सुदीन धवाल जी जो खाली गोवा के नहीं, हम तो सोचता है जो लोग फ्रीडम गोवा का फ्रीडम में काम किया है और जो लोगों ने जो आपको 19 को 60 इयर्स ऑफ गोवा लिबरेशन होगा, एमजेपी पार्टी ओरिजिनल है, हिस्टोरिकल है. मैं तो सुदीन जी को सैल्यूट करती है. सुदीन जी, हमारा दीपक जी, मैं आप लोगों को थ्रू से जितना भी मार्टर्स है गोवा का लिबरल मूवमेंट का, हम सबको सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं. गोवा का फ्रीडम फाइटर को हमारा हम्बल रिगार्ड्स है. इधर में सुदीन जी एमजीपी पार्टी का, हमको तो अच्छा लगता है देखने के लिए कि लायन इज योर सिंबल एंड यू आर ऑल्सो जस्ट लाइक लायन. बिपिन जी, चर्चिल जी, फेलिडियो जी, किरण जी, अभिषेक, मोहुमा, डेरे, माय ब्रदर लिएंडर, हरियाणा से आए हुए अशोक कुमार, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं राजेश त्रिपाठी, हमारा वार्ड सरपंच, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी, हमारा वर्कर जो एमजीपी पार्टी का है वो हमारे ही वर्कर है, हम सब पार्टी का है वो आपका ही वर्कर है. हम मिलजुल के एक अलायंस बनाया और जो भी अलायंस बनाया तो बीजेपी डर गया. क्यों डर गया? सुदीन जी ने बताया कि श्री कृष्ण कौरव को कहा था कि आपको खत्म होना है, तो हम लोग भी चाहते हैं गोवा में बीजेपी को खत्म होना है. अगर खत्म होना है तो सबको इकट्ठा होना है. तुमची भाई आहेला, मैं आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं आया. आई डोंट वांट दैट आउटसाइडर्स शुड कंट्रोल गोवा. आई वांट द इनसाइडर्स, गोवा ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द गोवान्स. एंड लीडर आप लोगों ने देंगे, बाहर से नहीं आएगा. दिल्ली का दादागिरी, नक्का आना नक्का, केंद्राची दादागिरी आणि का नक्का. और दिल्ली से आके दुआ रूल करते हैं, लेकिन गोवा का आदमी रूल नहीं करेगा तो गोवा कैसे चलेगा? जो रूल करेगा उसको मिट्टी का साथ संबंध रहेगा. लैंड, सॉइल ऑफ द लैंड, soul of the soil, they must lead Goa. Everybody knows Goa. Goa is a very sweet state. All the international friends, they come to Goa, even domestic also from throughout the country. पूरा हिंदुस्तान से, सारे जहां से अच्छा कौन नहीं पहचानता है गोवा को. आपका क्रिसमस फेस्टिवल है. I want to give my full congratulations to all of my brothers and sisters, including the Catholics also.
फेस्टिवल हम करते हैं 20 दिसंबर आई एम गोइंग टू इनागुरेट। बीजेपी का पास क्या मेरे को सर्टिफिकेट लेना है? हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, तुम कौन हो? हमारा नाम टाइटल पिताजी माताजी दिया, परंपरा से आया। हमको ये बोलने शर्म लगता है कि अगर आप पूछे कि हम हिंदू हो और मुस्लिम हो, हम ब्राह्मण हो और कायस्थ हो और आदिवासी हो और ट्राइबल हो, अरे हम तो इंसान है। I also belongs to a Brahmin family. I am also a Brahmin. इसी के लिए बीजेपी का पास मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। पहले बीजेपी को बोलना चाहिए, चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाता है, चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाके मंदिर का अंदर बैठ जाता है, और कोविड में जब लोगों ने मरता है वही मां गंगा में बसा देता है। जनता को क्रिमेशन भी नहीं करने देता है, मां गंगा को अपवित्र किया है, होली गंगा को। आराम शुरू करें। एक देश में देखिए सेकुलर कंट्री है, कुरान पुराण वेद वेदांतो बाइबल त्रिपिटक ग्रंथ साहेब चंदा बेस्ता सब हमारा देश में है। चाहे हिंदू हो, हिंदू का कितना देव देवता है? कभी हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय, माता की पार्वती पिता महादेव। हम कहते हैं बीजेपी हमारा साथ कर पाएगा? पूछिए, हम 2-4 लाइन चंडी पाठ आपको जरूर सुनाएंगे। क्या हम हर तरह दुर्गा पूजा करते हैं? हमारा घर में 40 साल से काली पूजा होता है, हम जगदात्री पूजा करते हैं, हम वैष्णो माता संतोषी माता करते हैं, हम रक्षा काली करते हैं, हम चामुंडा काली करते हैं, हम पार्वती करते हैं, हम अम्बा करते हैं, हम शिव पूजा करते हैं। क्या नहीं करते हैं? हमारा पूजा लाख का ज्यादा दुर्गा पूजा बंगाल में होता है, और हम हर क्लब को 50,000 रुपया करके देता है। बीजेपी तुमने किसी को दिया? कभी दिया? आप जाइए जाके पूछ लीजिए। अगर हमारा बात झूठा है तो आई एम रेडी टू सरेंडर टू डिजाइन फॉर माई पोस्ट। 50,000 करके हम क्लब को देता है दुर्गा पूजा में, और जाके हम चंडी पाठ करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मुख्य देवी नारायण नमस्तुते। ओम महादेव महातारण महाजोगी महेश्वरम महापापोहरम देवं मकराय नमो नमः। नमस्ते ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्ते। क्या हम पूरा पुस्तक मेरे को याद है? ये तो हम हर रोज करते हैं, इलेक्शन का टाइम में नहीं करते हैं। चुनाव का टाइम में हिंदू मुसलमान होता है, चुनाव का टाइम में गंगा डूब होता है, लेकिन चुनाव का बाद गंगा माँ का धरती में डेड बॉडी जाता है तो किसी को याद भी नहीं पड़ता है। हम ईद में भी जाते हैं। माइनॉरिटीज आर ऑल्सो दे आर द ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट आइसोलेट देम। मैं कहते हैं आप भी आपका पवित्र ईद मुबारक करो। हम भी जाते हैं रेड रोज नमाज में, मेरे को बुलाता है मैसेज देने के लिए, हमको अच्छा लगता है। एक बड़ा दिन क्रिसमस फेस्टिवल आ रहा है। I attend every Christmas night prayer in Calcutta. Archbishop always invited me, used to invited me, myself, Derek Brian,
Abhishek. Every year we used to go. हम गुरुद्वारे जाते हैं, आज जाके हलवा मांग के खाता है, उसका प्रसादी। जैसा हम सुदीप जी को बोला कि नेक्स्ट बार हम आएगा तो आपको मंदिर में जाके हम प्रसादी खाएगा, हम प्रसाद खाएगा कि मैंने सुना मंदिर का खाना आप लोगों ने खाता है। मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। इसी के लिए ये बात समझाइए, बीजेपी का नैरेटिव है, असली बात नहीं कह सकता है। क्या काम किया है? कितना दफे पेट्रोल का दाम भाव बढ़ाया, कितना दफे डीजल का भाव बढ़ाया, कितना दफे नोटबंदी का नाम पे लोगों को नुकसान किया, फिशरीज को लिए क्या किया, टूरिज्म के लिए क्या किया, गोवा में इतना साल है क्या किया, हिंदुस्तान में क्या किया। अभी तो रेल भी बंद करने जा रहा है और पब्लिक सेक्टर बंद करने जा रहा है। राज और लखीमपुर में आपको पता है जो किसान लोग मूवमेंट कर रहा था, बीजेपी का मिनिस्टर का लड़का जाके एक्सीडेंट करके मार दिया किसान को। आज कोर्ट ने जो सीट किया था वो सीट आज सबमिट किया है रिपोर्ट, और रिपोर्ट में बोला है ये इंसिडेंट प्लांटेड है। अगर ये होता ये है तो क्या यूपी चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन नहीं करना चाहिए? होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन नहीं करना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को इसको बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए? बीजेपी हमको सिखाएगा कौन किसान है कौन मजदूर है। मजदूर का पास लड़ने के लिए हमारा ताकत है। आपका इधर में बहुत मत्स्यजीवी है जो फिशरमैन है, हम इसको लिए हम लोगों ने वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, देखेंगे उसको क्या काम हम कर सकते हैं। हम बंगाल में भी किया, सब फिशरमैन को हम आइडेंटिटी कार्ड भी दिया है, उसका परिचय दिया है, उसको घर भी दिया है। ट्रक ड्राइवर्स जो है ट्रक में जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इसको लिए भी हम करेंगे। हम लोग मिल के जुल के करेंगे, हम अकेला नहीं करेंगे, हम एमजीपी को साथ लेके करेंगे। बिकॉज दे वेर इन गवर्नमेंट अबाउट सो मेनी ईयर्स, उसका एक्सपीरियंस है। गोवा में मैनिफेस्टो करने का पहले डेरेक महुआ, अभिषेक एंड ऑल फेडरियोजी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बोथ यू सिट टुगेदर, देन यू डू द मैनिफेस्टो। अकेला कुछ करना नहीं है। अभी हम ज्वाइंट फैमिली हो गया, एक जॉइंट फैमिली में आपका साथ हम मिलके एमजीपी का सब मिलके तृणमूल कांग्रेस गोवा में असली ऑल्टरनेटिव बन गया। असली ऑल्टरनेटिव गोवा का आप भी चाहते थे, किसको वोट देंगे? हम लोग को वोट दीजिए। हम इधर में रूल करने के लिए नहीं आएगा, ये रूल करेगा तृणमूल कांग्रेस एमजीपी मिलके करेगा। और जो चाहते हैं बीजेपी को हराना है वो लोगों को मेरे को विनती है कि आप लोग वोट डिवाइड ना करें, हमारा साथ आके वापस आए, हमारा साथ मिले। अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं, एनजीपी का क्रेडिबिलिटी लेके कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं है। एमजी ये लोगों ने बीजेपी को लेके आया था, लेकिन जो लोगों ने बीजेपी को एक दिन ले आया था वो लोग भी समझा कि बीजेपी क्या पार्टी है। बाप रे बाप, खाली दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, यही करते हैं, और झूठा बोलता है, जुमला करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को एक कहने जरूर चाहेंगी, आप लोग क्रिसमस फेस्टिवल अच्छा से बनाइए। न्यू ईयर इज ऑल्सो कमिंग, इट विल बी ए गुड फेस्टिवल फॉर यू। ये भी आप बनाइए, साथ साथ में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, ये हमारा देश का अपना है, एक साथ में रहिए। स्टूडेंट्स के लिए हम बंगाल में भी 10 लाख रुपया का स्मार्ट कार्ड दिया। अगर बंगाल कर सकता है तो गोवा में भी हमारा गवर्नमेंट आ जाएगा तो हम करेगा। किसान को हम 10,000 रुपया
ईयर में हम दे देंगे, क्या है, हम इधर में भी करेंगे। हमारा गर्ल चाइल्ड फॉर एजुकेशन गेटिंग कन्याश्री हम उसको कर देंगे, सेकेंड कन्याश्री इधर में कर देंगे। यूनाइटेड नेशन हमको फर्स्ट प्राइज दिया। सारा विश्व भर जितना स्कीम आया, बंगाल गवर्नमेंट रिसीव द फर्स्ट प्राइज। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप हमारा 100% है। और देखो, हिंदू के लिए भी हम इकोनॉमिक जो वीकर क्लास स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप बनाया कि उसको भी ये होना चाहिए कि हमको भी मिलना चाहिए। हम क्लास 9 में साइकिल देता है सबको बराबर, हम कोई बंटवारा नहीं करते हैं। पहले एक डिपार्टमेंट से देते थे, ओनली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। मैंने बोला नहीं, सबको देना चाहिए। अगर हमारा पेड़ में कोई फल होता है, फ्रूट्स होता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं। तो इसी के लिए अच्छा चीज हो तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करके खाना है। यूथ के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। वी वांट टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन, फॉर द यंग यूथ। हम बंगाल में 40% एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ाया, हिंदुस्तान में 40% एम्प्लॉयमेंट कमती हुआ। हम पॉवर्टी 40% बंगाल में कमती किया, हिंदुस्तान में बढ़ा। और बीजेपी का पास जब कुछ नहीं रहते हैं, वो फेक वीडियो बनाते हैं। एक फेक वीडियो बना के छोड़ा, वो बांग्लादेश का वीडियो है। एक भी इंसिडेंट हमारा उधर में नहीं हुआ, वो बांग्लादेश को इंसिडेंट लेके बंगाल बंगाल करके चिल्लाता है। देश को खा लिया। आज गैस का भाव कितना है? पहले उजाला का बात करते थे, उजाला देंगे फ्री में। चुनाव हो गया तो उजाला हवा हो गया, नहीं है। महिला को लिए क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितना रुपया बजट? 100 करोड़। खर्चा कितना किया? पैसा ही नहीं है, सब एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया। और हमारा कन्याश्री का एक स्कीम में हम 4,500 करोड़ रुपया खर्चा किया। गोवा में तो 11 लाख पॉपुलेशन है उसका आसपास। और जो महिला घर घर में अगर इनको भी आप मदद करने चाहते हैं तो 3 लाख होगा। हमारा बंगाल में कितना है? 1.5 करोड़ मैंने कर दिया, 1.5 करोड़ महिला को, 1.5 कोटी। और 1 कोटी बनाएंगे कि उसका प्रोसेस चल रहा है। हम लक्ष्मी भंडार चालू कर दिया। हम चुनाव में कहा था हम रेशन देता है फ्री में, कोई पैसा नहीं लेता है। और रेशन अगर मिलता है तो एरिया में जाके रेशन मिलता है घर घर में। नेक्स्ट ऐसे हमारे बहुत सारे स्कीम हैं हम लोगों ने किया है। हम चाहते हैं हमारा माँ बहन आगे बढ़े। हमारा हेल्थ सिस्टम टोटल फ्री है। हमें आने के बाद हम 50 नया बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाया, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाया, बच्चा लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया। एक भी पैसा नहीं लगता है ट्रीटमेंट करने के लिए। चाहे हार्ट ऑपरेशन करो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इससे भी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में करने के लिए ट्रीटमेंट हम 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी कार्ड वुमेन को दिया है, घर का गार्जियन को, जैसे सबको दे सकते हैं। हमारा को पुरोहित होता है, बीजेपी को पूछिए कितना पुरोहित को भाता देता है? हम देते हैं। हम पुरोहित को भी भाता पेंशन देते हैं, हम आर्टिजन को भी देते हैं, हम ट्राइबल को भी देता है, हम शेड्यूल कास्ट को भी देता है, हम जो लोकल आर्टिस्ट है उसको भी देते हैं। चाहे कीर्तनिया हो, चाहे फोक सॉन्ग हो, आपका साथ हमारा मिल है। आप लोगों का भी देखिए, चर्चिल ब्रदर्स, गोवा FC और कितना फुटबॉल क्लब है। हमारा उधर में भी मोहन बागान ईस्ट बंगाल मोहम्मडन स्पोर्टिंग है। ये लोग भी आप लोगों के पास आएंगे। हमारा साथ ये लोगों का अच्छा हिस्सा है।
गोवा में भी होगा। खेल जीत लो, खेला हमें गोवा में भी होगा। बीजेपी को हटाने के लिए खेल जट लो, खेल जट लो, होगा ही होगा, होना ही है। हम चाहते हैं गोवा का आदमी समझ लो, आपको ऑल्टरनेटिव हो गया एमजीपी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ। अभी जिसको आना है आ जाओ, और नहीं आएंगे तो वोट मत काटो, हम लोग ही जीतेंगे, हम लोग ही गवर्नमेंट बनाएंगे। और हम लोग चाहते हैं गोवा का हेरिटेज ठीक रहे, गोवा का कल्चर ठीक रहे, गोवा का लैंग्वेज ठीक रहे, गोवा सी ठीक रहे, गोवा का एनवायरमेंट ठीक रहे, माइंस के लिए भी पॉलिसी बनाना है। ऐसे बहुत सारे काम गोवा में हम लोग कर सकते हैं, हम करेंगे, हम वादा करती हूँ। माई कमिटमेंट इज माई क्रेडेंशियल। हम रूलिंग करने नहीं आएंगे, लेकिन हम प्लानिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे, हम मदद करेंगे। क्यों? हमारा उधर में जितना इंस्टीट्यूट है, हमारा इतना यूनिवर्सिटी है, आपको सब पहचान कर देंगे। हमारा उधर में इतना हॉस्पिटल है, आपको सब पहचान कर देंगे। हमारा इतना अच्छा अच्छा इंडस्ट्री है, हम भी चाहते हैं हमारा साथ आपका भी रिश्ता बढ़े। सुधीर जी गीतांजलि का बात कहा है, टुडे इज द गीतांजलि डे। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, सब हमारा जितना भी गोवा लिबरेशन में है, सारा देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर मराठा शिवाजी लेकर सबको लेकर हम लोग काम करते हैं। अरे काम आपको करना पड़ेगा गोवा को बचाने के लिए। गोवा ही इंडिया है, मत सोचो गोवा इज वेरी स्मॉल। गोवा से सनराइज होता है तो गोवा स्माइलिंग करते हैं तो इंडिया स्माइलिंग करते हैं, और गोवा से सनसेट होता है। बीजेपी का सनसेट शुरू हो गया है, गोवा से लेकर यूपी से लेकर पंजाब से लेकर पूरा देश भर बहुत चीज किया है जनता का साथ, आज सब छीन ले रहा है। इसके लिए आइए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे जो भी कम्युनिटी हो, चाहे फिशरमैन हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे रिक्शा पुलर हो, चाहे स्कूटर ड्राइवर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, आओ एक साथ में मिलके गोवा बचाओ। सेव गोवा फ्रॉम बीजेपी, सेव गोवा फ्रॉम डिजास्टर। दिस इज माई स्लोगन एंड हमको बहुत अच्छा लगा। You are fighting like lion. You never send yourself with the other party. अपने आपका क्रेडेंशियल्स रखा, और आपको जो विश्वास मेरे को ऊपर में है, मेरे को भरोसा आपका ऊपर में है। अगर ये दोनों पार्टी एक साथ में काम करेगा तो कोई आदमी हम लोग को रुकने नहीं सकता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम दिखाएंगे, हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन बीजेपी को पास बेचने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जो कांग्रेस बड़ा बड़ा बात करते हैं, हम अकेले लड़ेंगे। भाई देश भर तो अकेला ही लड़ा, हमारा खिलाफ में भी लड़ा, अभी भी लड़ते हो हमारा साथ एवरीडे। तो बीजेपी को तो कम से कम लड़ो, उसका बात बड़ा बड़ा बात करो। हम भी कांग्रेस में थे, क्यों छोड़ के आया? आपका साथ दोस्ती देख के आप रिश्ता बनाते हैं बीजेपी के साथ अपन को बचाने के लिए, लेकिन आप किसी को रिश्ता नहीं देखते हैं। अगर दुख में आपका साथ कोई ना रहे तो खाली वोट का टाइम में आने का कोई जरूरत नहीं है। एंड आई कैन एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी एंड एमजीपी, वी आर जॉइंट फैमिली नाउ, वी विल फाइट द बैटल टुगेदर, वी विल सैक्रिफाइस स्मॉल इंटरेस्ट
for the greater interest, and we want to develop Goa as a, उसको दिशा दिखाना है। अगर दिशा दिखाना है तो दिया भी जलाना है, अगर दिया जलाना है तो गोवांची नवी सकार ले आना है, अगर गोविंची नवी सकार ले आना है तो दिल्ली का दादागिरी अनक्का नक्का अन्ना नक्का आमदा नक्का नहीं चाहिए। नो बीजेपी, ओनली टीएमसी एंड एमजीपी। अगर कोई आए तो वेलकम, नो प्रॉब्लम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, आपको भाषा समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाया, हम लोग रियली सो सॉरी, लेकिन तुमची भयान आयला क्षमा करके देना। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, गॉड इज ग्रेट, जय जोहर, सब अच्छा रहे, सुंदर रहे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। देव बरे करू, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस एनजीपी अलायंस जिंदाबाद, जय गोवा, जय भारत, जय बांग्ला, सब एक साथ में काम करेगा। आप तरफ फ्लैग तरफ फ्लाई करो और बीजेपी को दिखा दो कि फ्लैग इज फ्लाइंग, योर फ्लैग, माउथ फ्लैग, ऑल फ्लैग इज फ्लाइंग, and if flag is flying, so Goa is smiling, and if Goa is smiling, all are smiling. आप हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, गोवा आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। सिराज दत्ता को